सरकार इफ्फीच्या आयोजनाचेर 26 कोटी रुपया मोडटले। कला अकादमीच्या सभाघरांत इफ्फीचे मास्टर क्लास जातले। शिगमो आणि कार्निवालांतले जैतिवंत फ्लोटांची 22 नोव्हेंबराक खासा परेड जातली। इफ्फी खातीर आता मेरेन सुमार 3,500 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान नियाळ बसके उपरांत सांगले। सगळीकडे म्हणजे पीडब्ल्यूडी पासून बाकीचे जे डिपार्टमेंटाची लाईन डिपार्टमेंट्स काम करतात ही सगळी कामां सुरुवात केल्या। 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय तो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो। ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 3659 रजिस्ट्रेशन जाला। अलॉंग विथ दॅट A40चे इफ्फीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दिसा परेड आसतलो। इट इज बेस्ड ऑन थीम हे जे आसा पळय कार्निवल आणि आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आणि स्पेशली जेंका फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आपयल्या आणि 22 तारखे दिसा सांजे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आणि इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो। ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आणि शिगमो हे दोन्ही पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दाम 22 तारखे दिसा ह्या इफ्फीच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोन्ही ह्या कॉम्प्लिटली रोडाचेर आसतले। ट्राफिक प्लॅन आणि थंयसर डायव्हर्जन सांगला। फ्लोटाच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय कार्निवलाक आणि फ्लोटाक तांकां इन्वायटेड ज्यो आसा पळय त्यो तांकांय आपयल्या। तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेस्ड। 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिल्या। नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवीज ज्यो ऑलरेडी तांकां दिल्या त्या बेसिसाचेर तांची जातलें। सो दॅट 20 तारखे दीस इनॉग्रेशन शामा प्रसाद मुखर्जी दिसतात बाकीचे मुवी स्क्रीनिंग आणि याचे मास्टर क्लासेस सुरुवात जातले आणि 20 तारखेच्यान 28 तारखेपर्यंत आणि 22 तारखेक स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जाता। 21 तारखेक एक्सपोजिशनचं ओपनिंग आसा म्हणून 22 तारखेक स्पेशली व्यवस्था केली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।